आयज आमी 31 जुलय मनसून बॅन काबार जाता आनी फाल्यांच्यान न्यू सीजन असो स्टार्ट जाता. सो आमी आयज एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतला फिशरीज डिपार्टमेंटाक कळोवपाक की ह्या सिजनाक तरी तुमी डिस्ट्रक्टीव गियर्स पळय आसा ते ताबडतोब बॅन करचे म्हण. कित्याक आयज 2016 बॅन हाडलेलो आनी टील डेट आयज फूल स्विंग LED लायट, बुल ट्रॉलिंग, हाय स्पीड इंजीन हे सगळे डिस्ट्रक्टीव गियर्स यूज करता. आयज सीजन पयले जाल्यार फाटलो सीजन पयलो जाल्यार कार्याक हो आतां सीजन पळय चालू जातलो जाल्यार नुस्तें दर्यांत ना. आतां हे बारीक नुस्तेकाराक रापणकाराकूय नुस्तें ना, ह्या बोटकाराकूय नुस्तें ना. सो खंय ना खंय फिशरीज डिपार्टमेंट हेजेर सारके फेल जालेले आसा. श्रीलंका असले कंट्रीनी फिशरमॅन काबार जालेले आसा, डिस्प्लेस जालेले आसा आनी ते फिशींग धंदो सोडून दुसऱ्या धंद्यांनी गेलेले आसा. आयज बजेट आमी पळयलो जाल्यार बजेटाक फकत 80 crores एलोकेशन केलेलो आसा फिशरीजाक. बट फॉर द मरायन फिशरीज जे फिशरमॅनाक पळय आसा ₹1 एलोकेशनूय ह्या बजेटान 84 crores बजेटान दिवना. म्हणून हेजेर क्लियर जाता की डिपार्टमेंट पळय आहा हो कित्याक लागून आहा. हो डिपार्टमेंट इज वर्किंग एज अ एजंट टू डिस्ट्रॉय फिशरमॅन ऑफ गोवा, बी इट स्मॉल स्केल या बिग स्केल. सो म्हाका दिसता डायरेक्टरान ताबडतोब ह्या फुडल्या सिजनाक हे इम्प्लिमेंटेशन जावपाकूच जाय. आनी हे जायना जाल्यार म्हाका दिसता ऑलरेडी बोटकार म्हाका दिसता 20 ते 30% धंदो सोडलेलो आसा. हे आनी धंदे सोदतले आनी आमी सगळे जाण हे धंदे काबार जातले. जी गोंयची पळय प्रोफेशन पळय उरलेली आसा फिशींग ती सोंपतली. सो हांव मागता सरकाराक आनी गोंयचे फिशरीज मिनिस्टराक हू इज अ फिशरमॅन बाय प्रोफेशन तेणेन हे फिशरमॅनाचे पळय त्रास जाता आयकोचे आनी हे इम्प्लिमेंटेशन पळय आहा ते ताबडतोब जावचें म्हणून हांव सरकाराक हें मागता. प्लीज हेजेर प्लीजूय म्हणपाचें आनी उतर उरोवंक ना हेजे मुखार. हे सरकाराक प्लीजूय म्हणपा आनी उतर उरोवना. कित्याक काय म्हणची कित्याक आमी काबार जायना, आमकां काबार करूं सोदता हेच दिसता गव्हर्मेंट. आनी आमी काबार आनी आमकां भायर गेल्यार आमकां मरण ना आहाच. नुस्तें कित ना कित मेवतलें, कॅश मेवतलें. जोरी तोरी मलपीचे आनी महाराष्ट्राची बोटी सगळे बंद जाल्यात जाल्यार आमी सरकाराक रिक्वेस्ट करताय प्लीज हे कॅशें करून हेजेर चड एक्शन घे. आयज आमची बोटकार भाव देखून लायट घालपाक कित्याक पावल्यो. कित्याक हें सगळें नुस्तें भरून मलपीचे आनी महाराष्ट्रा बोटी घेवन वताय देखून बाबडे ते लायटी घालपाक पावल्यो आनी ते लायटी घालपाक पावल्यो आनी आयज आमी तेंचे केस गायले. आमची गोंयकारां मदें झगडी कोण लायता? गव्हर्मेंट लायता. आयज गव्हर्मेंट जरी तर सारकें एक्शन घेता आसलो, सारकें पेट्रोलिंग बोटी दवरता आसलो ह्यो मलपी बोटी लागून जाल्यार आमी सगळे सॅटिस्फाय जाताले आनी आयज आमी मिडियार येवन हे भाशेन उलोवपा ना आसले. मलपी बोट म्हणजे आमी पयलीं सद्या एक्सटेंशन उलयता. आतां फाल्यां सावन बोट भायर सरपाक. आतां आमी दर्या सकाण गेल्ले पूण दर्या केसले नेट घाल एक नुस्तें ना जाल्यार हाल बोट त्यो भायर काडटा सोदताय त्यो ते कितें वतले. आमचे भाशेन हाली हें गव्हर्मेंटान हेजेर चिंतचें. आतां नुस्तें केसले भाशेन नुस्तें ना दर्या केसले भाशेन नुस्तें ना. पयलीं सद्याक एसो दिसांक ब्लिडींग टायम म्हणटाले. पयलीं सद्याक बांगडो ना, ताल्ली ना, कांय ना. ब्लिडींग टायम खंयच्यान येतलो? नुस्त्याकू ना जाल्यार ब्लिडींग टायम खंयच जातलो? त्या पासत गव्हर्मेंटाक आमगे मागणें हे सगळें डिस्ट्रॅक्शन पळय आहाय तेजेर बंदी घालची. पयलीं सद्याक मलपी बोट्यो येताय आनी तेंगे इतली हाय स्पीड इंजीन 750 हॉर्स पावर इंजीन ते हिंग येताय आनी आमी ट्रेडिशनल फिशरमॅन आख्खे वरसभर नुस्तें मारपाच्यो त्यो एक सुमार 200-300 बोटी येता आनी एकू दिसाक तो ग्रावंड साफ करताय आनी काबार करताय. आनी आमी एक कांटे दर्याक एक नेट घेवन गेले देखून आमकां नुस्तें मेळना. हेजेर गव्हर्मेंटान लक्ष घालचें हे आमगे रिक्वेस्ट गव्हर्मेंटाक.
जरी तर आमी बारीक नुस्तेकार उत्तले आनी बोटकार देखून उत्तले जाल्यार हे पयले मालपी बोट सारकी बंद जावपाक